नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवे पळोवपी सगळ्या दर्शकांक माय मोगाचो येवकार आमच्या हे प्रोग्रामात. आणि स्पेशली हांव तुमकां येवकार दिता, थँक्स म्हणटा सगळ्यांक जे कंटिन्युअसली हो प्रोग्राम पळोवन एवरी वीक मुद्दाम वाट पळोवन हो प्रोग्राम पळोवन म्हाका बरो फीडबॅक दीत आसात. हांव खूब खुशी आसा की हो प्रोग्राम जो एक फक्त अवेरनेस क्रिएट करपाक निर्माण केल्लो तो एक बरे भशेन एक तरेचे मुवमेंट कशी म्हणल्यार जाता. म्हाका फील जाता की सगळे लोक जे हे प्रोग्राम पळोवपी लोक आसात तांकां एक अंतरिक्षाची आवड लागल्या. एक युनिवर्स हो आमी ब्रह्मांडान रावतात त्या ब्रह्मांडा बद्दल थोडे जाणून घेवपाचें तांकां एक उत्सुकता जाल्या. आनी हांव वता थंय म्हाका फीडबॅक मेळटा. असो दीस ना जातून 4-5 लोक तरी म्हाका मुद्दाम मेळून ह्या प्रोग्रामा बद्दल सांगतात, फोन करून डिस्कस करतात. थँक्यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. आज हो प्रोग्राम हांवें केला स्पेशली एक फीडबॅक म्हाका आयिल्लो म्हणून ते फीडबॅकाक जाप दिवपा खातीर. आतां जालें कितें, 20 जानेवारी ते 20 फेब्रुवारी तुमकां खबरूच आसा, हांवें सांगलां तुमकां प्रोग्रामान, फाटलो तुमी एपिसोड पळयला आसतलो, न्यूसान सुद्दां सगळे कडेन आयिल्लें की सगळी सोलार सिस्टम, विजिबल सोलार सिस्टम जे आमकां दोळ्यान सोलार सिस्टम दिसता म्हणजे मर्क्युरी, विनस, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न आनी मून हे सगळे एका लायनीन दिसतात आनी आमी गोंयच्यान ते पळोवंक शकतात. आनी कोणाची गरज ना, गायडाची गरज ना, दुर्बिणीची गरज ना, दोळ्यान पळोवंक शकतात. सकाळीं 5 फांतोडेचेर तुमी उठले जाल्यार सिंपल ही सगळी सोलार सिस्टम दिश्टी पडटा. हें जेन्ना हांवें अनावन्स केल्लें ताजे उपरांत म्हाका जबरदस्त फीडबॅक मेळ्ळो. म्हाका सरप्रायज जालें की इतल्या लोकांक उत्सुकता आसा हो ब्रह्मांड पळोवपाक, हे सोलार सिस्टमा बद्दल जाणून घेवपाक जातून आमी रावतात. हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. आनी स्पेशली फीडबॅक म्हाका बरो मेळ्ळो टिचरी कडल्यान. टिचरींनी म्हाका सांगलें की ही जी एक फाटल्या एपिसोडान एक्टिविटी केल्ली ही आमी नॅनो सोलार सिस्टम म्हणून आमी नॅनो स्केलीन सोलार सिस्टम केल्लो. जर 1 मिटराचो सूर्य आसा जाल्यार प्लॅनेट्स कितले धाकटे आनी कितले पयस आसतले आशिल्ले. तुमकां याद आसा न्ही तो एपिसोड. खूब टिचरींनी म्हाका स्कुलांतल्यान फोन केलो की ही एक्टिविटी येवन स्कुलान कर जातून आमच्या भुरग्यांक ती शिकपाक, सोलार सिस्टम शिकपाक सोंपें जातलें. आनीकूय फीडबॅक आयलो की आतां मार्चान रोखड्यो एग्जामी लागीं येवपाच्यो आसात आनी भुरग्यांक सोलार सिस्टमा बद्दल 6th स्टँडर्डान बी लेसन्स आसा आनी ते खूब कमी आसा. देर इज व्हेरी लिटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलार सिस्टम युनिवर्स. तो ह्या प्रोग्रामांतल्यान मातशा भुरग्यां खातीर कितें तरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जातून तांकां एग्जामीन इजी जातलें. ही सोलार सिस्टम जातून आमी रावतात, कितले कमी जाणात आमी हे सोलार सिस्टमा बद्दल. शिकपाक गेल्यार भरपूर आसा. सोलार सिस्टम शिकपाक एंटायर ब्रांच आसा एस्ट्रॉनॉमीन. ताका प्लॅनेटरी सायन्स, पोजिशनल एस्ट्रॉनॉमी, प्लॅनेटरी जिओलॉजी अशे सगळे ब्रांचीस आसा. ते खूब व्हडले आसात. आतां टायम ना. हांवें एक काम केलें. हांव बसलो लायब्ररीन भितर फक्त सोदून काडपाक की आमचे प्लॅनेट्स कशे क्लासिफाय केल्ले आसा, तांचे ग्रुप्स कशे केल्ले आसा. एंड आय वॉज सरप्रायज्ड की सायन्सान भितर, जॉग्राफीन, एस्ट्रॉनॉमीन भितर 18 क्लासिफिकेशनां, 18 क्लासिफिकेशनां मेळटा प्लॅनेटांची. तुमी खुबशे आयकलें आसतलीं. क्लासिकल प्लॅनेट्स, मॉडर्न प्लॅनेट्स, डिस्कवर्ड प्लॅनेट्स, मागीर इनर प्लॅनेट्स, आउटर प्लॅनेट्स, गॅस जायंट्स, रॉकी प्लॅनेट्स, हे सगळे क्लासिफिकेशन्स आसात. आनी सोलार सिस्टमा बद्दल व्हडलें शिकपाची गरज ना. फक्त हे क्लासिफिकेशन्स, हे 18 क्लासिफिकेशन्स हातूंतले थोडे जर आमी हांचेर उजवाड घालपाचे प्रयत्न केले जाल्यार सोलार सिस्टमाची सायन्स, प्लॅनेट्सांची सायन्स आमी जाणूंक शकतले. सो आज आनी फुडल्या प्रोग्रामान हो पार्ट 1 म्हणुया आमी प्लॅनेट्सांचे क्लासिफिकेशन्स पळोवया, ग्रुप्स पळोवया जातून ह्या प्लॅनेट्सांचे इन्फॉर्मेशन आमी घेवंक शकतले. तर क्लासिफिकेशन 18 आसात. सगळे आज जावचे ना, सुरवात करुया. फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सगळ्यान एन्शंट क्लासिफिकेशन, आमच्या पुर्वजांनी केल्लें पयलें क्लासिफिकेशन जेन्ना जाणीव आयली मनशाक की ह्या ब्रह्मांडात कितें तरी आसा प्लॅनेट्स म्हणून. नक्षत्रां वेगळीं आनी ग्रहां वेगळीं ही जेन्ना जाणीव जाली तेन्ना आमच्या पुर्वजांनी एक क्लासिफिकेशन केलें जाका आमी एस्ट्रॉनॉमीन क्लासिकल प्लॅनेट्स अशें म्हणटात. एक ग्रुप आसा प्लॅनेट्सांचो जांकां क्लासिकल प्लॅनेट्स अशें म्हणटात. आनी हे क्लासिकल प्लॅनेट्स क्लासिफिकेशनान 7 प्लॅनेट्स आसात. ते खंयचे ते पळोवया. पयलो प्लॅनेट, हे सगळे प्लॅनेट्स मायंड यू हे दोळ्यांनी दिसतात.
पुर्वजांकडे काय दुर्बिण्यो आनी काय सॅटेलायटां नाशिल्लीं. सो जे प्लॅनेट्स दोळ्यांनी दिसतात, आकाशान मूव जाता, तांचें क्लासिफिकेशन हें सिंपल मुवींग ऑब्जेक्ट्स इन द स्काय. स्टार्स आर नॉट मुवींग हें तान्नें खबर आशिल्लें लोकांक. स्टार्स आपल्या जाग्या वयल्यान हलना, फक्त अर्थ मूव जाता म्हणून ते मूव जाता कशें दिसता, पण प्लॅनेट्स मूव जातात. आनी हांचे क्लासिफिकेशनाक, एन्शंट क्लासिफिकेशनाक क्लासिकल प्लॅनेट्स अशें म्हणटात. हे 7 आसात. फर्स्ट मार्स, मंगळ. मंगळ हो पुर्वजांनी आमच्या देव मानलो. हे सगळे प्लॅनेट्स देव मानले. हे आकाशांत नक्षत्रांतल्यान थ्रू द स्टार्स जे मूव जातात ते ऑब्जेक्ट्सांक तांणी देव मानले. प्लॅनेट्स वेर गॉड्स आनी तांकां देवांची उपमा तांणी दिली. मार्स म्हणजे तांबडो मंगळ हो ग्रीक लोकांचो एरीस आशिल्लो. एरीस म्हणजे मार्स. मार्स वॉज द गॉड ऑफ वॉर. तो युद्धाचो देव, तो मरणाचो देव, तो रक्ताचो देव, तो सगळे जे व्हायलंट आसा व्हायलन्साचो देव मार्स तांबडो आकाशान दिसता म्हणून एरीस, ग्रीक गॉड एरीस हाज्या वयल्यान फर्स्ट 7 प्लॅनेटांच्या क्लासिफिकेशनांतले फर्स्ट प्लॅनेट मार्स. दुसरो मर्क्युरी. ग्रीक लोकांचो देव हर्मिस. हर्मिस म्हणजे देवांचो मेसेंजर. जशें आमी म्हणूंक शकतात भारत देशांत आमी नारद मुनी म्हणटात, देवांचो संदेश तो घेवन वता एकामेका देवां कडेन. तसो हर्मिस इज द मेसेंजर ऑफ द गॉड्स आनी तो औषधाचो देव, दोतोरांचो देव. हर्मिस हो मर्क्युरी दुसरो प्लॅनेट. हर्मिस हो सगळ्यान फास्ट मूव जातालो. एक देवा कडल्यान दुसऱ्या देवा कडेन संदेश दितालो, मेसेजीस पास करतालो. आमी म्हणूंक शकतात की पुरातन काळाचो SMS आशिल्लो तो. सो त्या खातीर मर्क्युरी आकाशान जेन्ना आमी पळयतात आमकां दिसता की इट इज द फास्टेस्ट मुवींग प्लॅनेट. सो त्या खातीर हर्मिस, मर्क्युरी हाका तांणी मानलो. तिसरो प्लॅनेट जो मूव जाता, दोळ्यांनी दिसता, ज्युपिटर. ज्युपिटर म्हणजे ग्रीक सिव्हिलायझेशनान झियोस. झियोस म्हणजे किंग ऑफ हेवन, आकाशाचो राजा, ब्रह्मांडाचो राजा. तो सगळ्यान व्हडलो आसा, सगळ्यान सुंदर दिसता आनी सगळ्यांक पयलीं सुद्दां खबर आशिल्लें दॅट ज्युपिटर इज द किंग ऑफ द प्लॅनेट्स. झियोस म्हणजे ग्रीक लोकांचो जो देव आसा, आकाशाचो राजा, द किंग ऑफ हेवन, द किंग ऑफ द युनिवर्स, झियोस हाज्या वयल्यान ज्युपिटराचें नांव पडलां. हो राजा आसा स्वर्गाचो. तो मनसून म्हणजे जे पावस आसा, जे सगळें पीक आसा, जे सगळें आमकां अन्न मेळटा, थंडर, लायटनींग हांचो देव आसा ज्युपिटर, द थर्ड प्लॅनेट. फोर्थ विजिबल प्लॅनेट सगळ्यान सुंदर दिसता. तुमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो, सकाळीं किंवा सांजचो दिसता. मॉर्निंग स्टार नाल्यार इवनिंग स्टार म्हणटात. विनस, शुक्र तारा म्हणटात ताका, पण तारा न्ही तो, ग्रह तो. विनस हो ग्रीक लोकांचो आफ्रोडिटे. एफ्रोडिटे म्हणजे द गॉडेस ऑफ ब्युटी, द गॉडेस ऑफ लव, सगळ्यान सुंदर देवी. हिच्या वयल्यान विनस हाचें नांव पडलें. पांचवो प्लॅनेट जो दोळ्यांनी दिसता टेलिस्कोपा शिवाय, सॅटर्न, शनी. तो एग्रीकल्चर, जो अन्नाचो देव आसा, जो जे आमी सगळे खातात, खाद्य, सगळे कृशी करतात, ताजो देव हो सॅटर्न, शनी. हाजें नांव सॅटर्न प्लॅनेटाक पडलें. आनी लक्षांत दवरात, फक्त हे 5 प्लॅनेट आकाशान मूव जाता अशें दिसनात. सन आनी मून सुद्दां आकाशान मूव जातात. सो आमच्या पुरातन लोकांनी, पुर्वजांनी धरलें की सन आनी मून सुद्दां प्लॅनेट्स आसात. आनी क्लासिकल प्लॅनेट्स क्लासिफिकेशनान भितर 5 प्लॅनेटा बरोबर सन आनी मुनूय येतात. सो सन म्हणजे एपोलो किंवा हिलियोस, हो संगीताचो देव, हो कलेचो देव, हो उजवाडाचो प्रकाशाचो देव. आनी मून म्हणजे लुना, लुना किंवा आर्टिमिस तिका म्हणटात. सगळ्यान एक पॉवरफूल देवी आसा ग्रीक लोकांची, जी शिकारेची देव. बिकॉज शिकार लोक राती करतात. चडशे शिकार हंटींग रातचे जाताले बिकॉज त्या वेळार जनावरां उदक पिवपाक येतात. सो हंटींग वॉज अ नायट एक्टिविटी. सो त्या खातीर लुना किंवा आर्टिमिस, चंद्र, ही शिकारीची देव अशें देवी अशें लोकांनी मानलें. हे प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी फर्स्ट टायम क्लासिफिकेशन केलें. आकाशान जे दिसतात ते 7 ऑब्जेक्ट्स हांकां प्लॅनेट्स म्हणले. पण आज आमी सन आनी मून प्लॅनेट्स म्हणनात, हे लक्षांत दवरात. एक ग्रीक लोकांचं एक पुरातन खूब पोन्नें एक प्रेयर आसा, एक स्तोत्र कशें, मंत्र कसो आसा, जो माउंट ऑलिंपस म्हणजे जो काल्पनीक मेरू पर्वत आसा, माउंट ऑलिंपस, हाचेर हे सगळे 7 देव बशिल्ले असतात आनी संवसाराचें कल्याण करीत आसात. अशें एक प्रेयर आसा, सुंदर ग्रीक प्रेयर आसा, जी म्हाका बाय एक्सिडंट मेळ्ळी. इट्स व्हेरी ब्युटिफूल. तुमच्या खातीर हांवें मुद्दम ती ग्रीक प्रेयर हाडल्या, जी ग्रीक लोक पुरातन आमचे पुर्वज हे 7 आठवड्यांचे देव जे मुवींग ऑब्जेक्ट्स आसा, प्लॅनेट्स आसा, हांचे करताले. ही प्रेयर आयकात.